चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणका मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामते कार्यावळीक तुमकां सोमेस्तां माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव युकेच्या देशांत लंडन शारांत आसा. ह्या सुवातेक सावथ हॉल अशें नांव आसा. म्हणटच ह्या वाठारांत रावपी आमचो गोंयकार भाव टॉमी आफोन्सो म्हजे बरोबर आसा. एक बरो कलाकार, बरो कांतोरिस्ट, बरो पार्टिस्ट. जायतो ताणें तियात्रांचो वावर केला. म्हणटच आमी एक धाकटीशी भोंवडी ह्या परदेसांत, ह्या युकेच्या देशांत तियात्रा वयर मारता आसतनाच टॉमी बाब आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं तेवतून बाब. खरें म्हणल्यार एकदम कशाल जाता. जर तुका हांव विचारलां तुवें कितले विडियोज केल्यात, कितले इंटरव्यूज घेतल्यात, तुवें म्हाका सांगलां 600. खरें म्हणल्यार तुवें टायटल घेवंक जाय किंग ऑफ इंटरव्यूज म्हणून. तुजें खाशेलपण हें तूं हॉलिडेक आयला आनी तरी पूण कोंकणीचो मोग, तियात्रांचो मोग, आर्टिस्टांचो मोग तूं दाखयता. कित्याक तूं तुजीं सगळीं हातयारां घेवन आयला आनी देव बरें करूं हो इंटरव्यू घेवपाक तुवें म्हाका आमंत्रण दिलें देखून. आनी इट इज रियली व्हेरी मच एप्रिशिएटेड. टॉमी बाब, तूंच तुवें खूब केल्या, तरी पूण हांव थोडे भोव ह्या देशांत जें कितें घडटा ताचेर नदर मारूंक सोदतां. तें म्हटल्यार जायते फावटी गोंयांक जेन्ना तियात्र जाताले तेन्ना आमी म्हणटाले की गोंयांत युके गेल्या उपरांत, गोंयचो गोंयकार युके गेल्या उपरांत जायते तियात्र फुलतले आनीक वाडटले. पूण सोच परिस्थिती हांवें लागींच्यान पळोवंक ना. तरी आसतना फाटल्या दिसांनी एका तियात्राक हांव हाजीर जालो आनीक थंय तुजें एक कांतार हांवें आयकलें आनीक खरेंच काळजा मनांत हांव खुशाल जालो. कित्याक जो आवाज, जो तुवें तातूंत जे रिदम आनीक जी घोडणी मांडून हाडल्या, जी उतरां तुवें तातूंत सुरगायल्यात, खूब खूब बरीं दिसतालीं. आनीक हॉलांत आसलेल्या आख्याच लोकांन तुका ताळयो मारून वाखाणला. तर हें कांतारा फाटलो हेतू कितें? तेतून बाब 2004 हांव पयलो लंडन आयलो. आय थिंक आय वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल तियात्रिस्ट वीथ अ पोर्चुगीज पासपोर्ट येवन हांगा सर्वीस करून हिंगा सेटल जावंक. ताजे फाटल्यान जायते आयले. तूं म्हणटालो तियात्र वाडल्यात, खरेंच तियात्र जायते वाडल्यात. हांव आयलो तेन्ना 2 संस्था आसली, KDA आनी GCS. ती तियात्र कोतालीं. मागीर KDA ब्रांच्ड आउट इंटू ब्रिंगींग तियात्र फ्रॉम गोवा, बट GCS दे नेवर फॉलोड देम. आतां आय थिंक GCS इज डिफंक्ट, आतां ती ना. पूण तांणी वावर केला, जायतो वावर केला फॉर द लव ऑफ तियात्र आनी फॉर द लव ऑफ द स्टेज. हांव आयलां तेजे उपरांत आतां कितलेच तियात्र आयले. तूं तर आतां तें पळयलां, आतां एक तियात्र चलता कॉमेडियन रिचर्डाचो. ताणें सावथालचे सगळे रेकॉर्ड्स मोडल्यात. हेज्या आदीं आनीक डायरेक्टरान रेकॉर्ड मोडलेले, पूण आतां कॉमेडियन रिचर्डान खरेंच सावथालचो रेकॉर्ड मोडला. पयले दिसा 3 तियात्र केले आनी त्या दिसा हांव ऑफ आहलो. 6:30 शोआक हांव गेलो. लोक पोट भरोन लोक फाटल्यान उबो रावन तियात्र पळयतालो. कालूय हांव गेलो. म्हाका खेरीत पयलीं आपयलो टू कंपेर ड्युरींग द इंटरवल. सुमार 40-50 लोक उबो आसलो आनी जायतो लोक परत गेलो. डेफिनेटली हिंगा तियात्र चड जाता. म्हाका दिसता तियात्र गोंया भाशेन ते भशेन जायना जाता, युकेक चड जाता. ही बरी गोश्ट. इट इज अ गुड सायन दॅट द तियात्र इज प्रॉस्परींग आनी आमची कोंकणी लँग्वेज उंचता अशीच उरल्यार पुरो म्हूण आमचें मागणें. ओके, स्पिकींग अबावट माय सॉंग, तुवें जालां कांताराचें. हें कांतार म्हणूंक एक फाटल्याच्या फाटल्यान एक जायते कंडिशन आसा, एक रिजन आसा. आनी हांव सोंपेपणी कोणाचेर आड कांतार म्हणना. आनी हें कांतार हांवें म्हटलां जाल्यार पासून आय डोंट हॅव एनी पर्सनल ग्रज अगेन्स्ट एनी वन. म्हजी म्हणणी अशी, लास्ट इलेक्शनाक जायते आमचे तियात्रिस्ट TMCन गेले. दे जॉयन TMC. नथींग रॉंग. वी आर इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री. तुज्यान खंयच्याय पार्टीन वचूंक जाता. म्हज्या जिवितांत त्या कांतारान तूं आयकतलो, हांवें केन्ना 1 रुपया कोणाचो घेवंक ना.
तियात्र म्हणल्यार वेन वी केम एज ट्रिओ किंग्स आनी आजून पासून घेवंक ना हांवें अर्दे दाडान म्हजें सांगूंक जाता आय हॅव नेवर स्टेप्ड इन टू एनी मंत्री ओ नी MLA's हावस हांव तांचे घरां पासून नकल ₹1 हांवें केन्ना घेवन आय नेवर अप्रोच हांव म्हजें तियात्र बरयतालें तेन्ना म्हजें तियात्र चलनासलें देवा कृपेन आय हँडल्ड हांव ट्रिओ किंग्सान आसतना पासून आमी एकूच पाटी रिपीट येताले आनी तें हांव करतां कांतार काबार जाल्यार एकूच पाटी येता परत वाजयला आय नेवर गो हांव केन्नाच वचना ती आमची पद्दत ते लोकांक तेंच परत सांगप ना ओके आमच्यांनी 500 कोरसीस काडून दवरपा जाता म्हणूंक बट ते मेन बॉडीन येयना आतां हें कांतार म्हणटा म्हज्या कचऱ्याचेर म्हणूंक जातालें म्हज्या पुलांचेर म्हणूंक जातालें एक कोरस तें ना इफ यू कॅन सिंग 5 or 6 मोर ऑफ द सेम बॉडी तेन्ना वालोर तुका केन्नाय तूं बरो रोल केलो तुजो तियात्र बरो तुजें कांतार बरें केन्ना कोवता जाणा म्हाका केन्नाच संवय ना कोणाकूच फोन करून विचारूंक बाबा म्हजें कांतार कशें जालें बाबा म्हजो रोल कसो जालो ना म्हाका संवय ना जायते आर्टिस्ट फोन करून विचारतात आनी तियात्रांक पासून आपल्या फ्रेंडांक आपयता अरे यो आपलें कांतार बरें हांव तशें केन्नाच करना म्हाका कोणी जा टॉमी आयकलां मग तुजें कांतार बरें ओ यो आनी पळय ओके केन्ना तुजें कांतार बरें तुजो रोल बरो तुजो तियात्र बरो कोवता जेन्ना तुका कोण तूं कोणाक वळखोना पळय तांकां तूं पासार जातना थांबोवन तुका सांगता टॉमी जुनियर नेल्सन कांतार बेस्ट दॅट टायम यू नो 100% युअर रोल इज अ हिट युअर तियात्र इज अ हिट युअर सॉंग इज अ हिट ओके थोडे तुका पोम मारूंक सांगता आय डोंट बिलीव इन ऑल दॅट आतां हें जें कांतार आसा ताच्यो 4 वळी आमच्या ऑडियन्सांक पळय तेच्या आदीं हांव एकूच सांगता आयज एक म्हज्या बऱ्या फ्रेंडान म्हाका एक बरी मॅसेज धाडल्या गूड मॉर्निंग Never worry about who will be offended if you speak the truth. Worry about who will be misled, deceived and destroyed if you don't speak the truth. So about this song, I know I have spoken the truth. I don't care if somebody is offended because by speaking the truth, I am telling the people, don't get misled with this song. Composer ishta moja, devan tuka dila, bori zanwai. सोदांत सोगल्यांक फोटोंक जायना सोत लिपना उतरां कोसाक लाय देव कोरण्याचो हिशोब दवरता विसरो नाकाय सोदांच लोकाच्या सांगाताक राव आमदार मंत्र्यांक पातये नाकाय गोंया राखोंक आमकां स्वताचे झुजारी जाय आयकलो तेतून बाबा हेतून हांव ताका समजायता बाबा हे आमदार मंत्री पातये नाका ते तुका दुडू दितले ते तुका यूज कोत्तले आनी भायर उडयतले बी वीथ द मासस टुडे वी नीड गोवन्स स्वताचे आमकां गोंयकार जाय झगडपाक दस डिविजीव फोर्सीस कम्युनल फोर्सीस वॉट इज युअर से जें कितें तूं उलयलां तें स्वत आसा कारण आमी हे पॉलिटिशियन सदांच आसचे नात पूण आमी उत्तेले दुसरें म्हटल्यार तुवें सुरवातीकूच म्हटलां की म्हजे एपिसोडान उदेशी म्हाकाय टायटल मेळोंक जाय तर ताचेच वेल्यान हालींच आमचो टोनी द रिबंदर हाका एक टायटल फावो जाला हाचेर तुजें मत कितें कॉन्ट्रोवर्सी जावपाची कांयच ना हातून पर्सनली हांव कोणाचेरूच राग घेवन रावपी न्हू कित्याक हो सिंगर इज अ फास्टस्ट कंपोजर एक्सेप्ट आमी केन्नाच हाचेर आमी उलोवंक नात पूण तो कित्याक कॉन्ट्रोवर्सी करता म्हाका कांयच खबर ना वी हॅव गिवन द टायटल टू टोनी किंग ऑफ फास्टस्ट कंपोजर आनी फाटींच हांवें एक व्हिडियो बायट्स केल्यात हांवें एकल्या न्हू जायते जाण म्हाका अप्रोच जाले टॉमी एस हांवें म्हणलें या पूण हांव जायते विचारता आनी विचारून ते बायट्स दॅट इज प्रूफ ऑफ पीपल हॅव सेड ही इज रियली फास्ट पूण ह्या आमच्या इश्टाक दुखोवंक फावना कित्याक तूं त्याच टायटलार कोण तुज्यान उंच वचोंक जायना ही से ही इज द फास्ट किंग ऑफ फास्टस्ट कंपोजर आसात तांच्यान तूं उंच आजून इश्यू करपाक नाका तो म्हजे एक लंडनच्या बऱ्या क्लोज इश्टाक ताणें फोन करून उलयलो टॉमी आपल्याचेर रागार कित्याक ते इश्टान म्हाका फोन केलो हांव ताचें नांव सांगना टॉमी कितें जालां हांवें म्हणलें कांय जावं ना हांव कोणाचेर रागार ना आनी आय एम नॉट ओनली सोल ऑथॉरिटी देर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिहायंड दॅट आनी आय डोंट नो इट्स रॉंग जरी तर ताका दिसता आनी कोणाकूय दिसता वी आर फास्टस्ट दॅन टोनी तूं एक कॉम्पिटिशन दवर हांव फायनॅन्स कोत्ता तूं गोंय आसता टोनींग व्हर आनी त्या सिंगराक व्हर लेट इट बी हेल्ड अंडर कॅमरा तो सिंगर कोण येता ताणें टोनींग सब्जेक्ट दिवन दी आनी टोनीन त्या सिंगराक सब्जेक्ट दिवन
कोण फास्ट आनी बरें कांतार काडटा तें पळोवया. आय वील गीव अ बीग कॅश प्रायज and then we'll strip Tony of his title and we'll give the title to a new composer. Simple as that. तश्यो जायते सुवातींनी आमी कंपॅरिजन करूंक जाता. इवन तियात्र बरोवंक जावं कॉमेडी जायते हितून, पूण आमकां थंय आनीक कंट्रोवर्सी करूंक नाका. हय, पयले सुवातेर जेन्ना आमी UKक पळयतात, आयज चडशे गोंयचे गोंयकार तियात्रिस्ट हांगासर पावल्यात आनीक दाखोवन दिलां की तेवूय हांगासर बरें तियात्र कोत्तात. पूण तुजे नदरेक हें चल्लां तें कशें? ना, आमी तियात्रिस्ट हांगा आयल्यात आतां जे आयल्यात आनी सगळे कॉन्ट्रोवर्सीज आनी पॉलिटिक्स घेवन सांगताक आयल्यात. सुसेगाद दनपार म्हण एक 2 weeks बॅक म्हजो फ्रेंड फ्रँकी वास्कोकार, जो सुसेगाद दनपार न्यूज चॅनल चलयता, ताणें म्हाका एक बायट मागलेलो. थंय हांवें एडवायज केलो आनी उपकार मागलेलो जे तियात्रिस्टां लागीं येयल्यात ते, तुमची बॅग एंड बॅगेज घेवन येनाकात डर्टी पॉलिटिक्स. पूण जायते जाण घेवन आयल्यात आनी इट हॅज स्टार्टड, इट स्टार्टड एंड इट्स गोइंग टू बी वर्स इन द फ्युचर. आमी जायते वावुरतात, हांव म्हज्या पावटीन वावुरता आनी फादर लुकस जायतो वावुरता एक तियात्र एकेडमी करूंक आनी सगळें जाग्यार घालूंक. सो म्हणजे सगळ्यांक चान्स दिवचो तियात्र करूंक, पूण जाल्यार पुरो. आय एम ऑल आउट फॉर दॅट. बट कॉन्ट्रोवर्सीज जातात आनी जावपाक लागल्यात. ती एक कोणाचें तियात्र आसतना सडनली आउट ऑफ द ब्लू म्हणटा आनी कोण हाडटा तियात्र घालता. व्हेरी बॅड. कांय काळा आदीं जेन्ना UKच्या तियात्रांची मांडावळ, तातूंत भितर गोंयचे तियात्र वेवस्थीत मांडून हाडटाले, पूण आयज कितें तरी घुसपागोंदळ जाता. वय, रिजन इज हांवें तुका सांगलां KD आनी GCS दोनूच संस्था आसले. GCS केन्नाच गोंयांत तियात्र हाडी नासलें. KD हाडटाले आनी एक संस्था आहली, म्हाका उगडास ना, बाब टोनी गॉन्साल्वीस, बाब फेलिक गॉन्साल्वीस, जिमी आनी कायतान, दोग ते भाव, दोग जाण भाव. ताणें पयलोच 2004 लोनाचो म्युजिकल शो केलो. मागीर उपरांत ताणें जायते शो हाडल्यात. पूण नाव वी हॅव लॉट्स ऑफ प्लेयर्स. ओके, लेट मी बी very frank. They call themselves promoters. They are not promoters. हांव तांकां तोंडार सांगता, बाबा डोंट कॉल yourself promoters, you all are contractors. If you all are promoters, जरी तर कोंकणी तियात्र तुमकां प्रोमोट करूंक जाय जाल्यार जिखता ते रेसीक जिखता त्या घोड्यांचेरूच तुमी कित्याक बॅट लायताय. हिट तियात्र नांव वचते तियात्र हाडटाय. आलेसीन द मोर्जींचो तियात्र हाडाय. सॉरी, कासाचो तियात्र हांवें केन्ना तियात्र पळोवना. इतली म्हाका इच्छा आसा तेजो तियात्र पळोवंक, कित्याक हांव जाणा सगळे ते तियात्र बरें. इफ यू आर प्रोमोटींग तियात्र, ब्रिंग आलेसीन द मोर्जीन्स तियात्र, ब्रिंग पास्कोल द चिकालीन्स तियात्र. हांवें आयकलां ते तियात्र बरें आसता आनी तो बाबडो थिंगा स्ट्रगल जाता. इफ यू वॉन्ट टू प्रमोट, ब्रिंग दीस न्यू कामर्स. हे हाडटाय फकत व्हडलें नांव वचतें आनी दूड येतले ते, तांची चूक ना. इट इज बिजनस फॉर देम. एज यू से, देखून चड बिजनसमॅन येयले जाणी केन्नाच थोड्यांनी तियात्र पासून पळोवंक ना गोंयांत. ते आतां दुडवांच्या आशाक बिजनसमॅन जाल्यात एंड दे कॉल देमसेल्फ प्रोमोटर्स. यू आर कॉन्ट्रॅक्टर्स. नोबडी कॅन स्टॉप देम. इट इज मनी पावर. कोर. ओके, बट डोंट कॉल युअरसेल्फ प्रोमोटर्स. यू आर नॉट प्रोमोटर्स एट ऑल. जे भशेन टॉमी तूं म्हणटा की तियात्र एकेडमी हांगासर केली जाल्यार ताका सरकाराचो थोडो भोव आदार मेळोंक शकता. जायतो. हांगा सवलती ज्यो गोंयांत नात, हिंदीक ना तितल्यो सवलती हांगा आसात. बट यू शूड नो हाव टू टॅप द फंड्स एंड द बेनिफिट्स. TAG करीत जाल्यार आय थिंक देर बी लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. इनिशियली जायते त्रास पडटले, बट हांव जाल्यार TAG, सॉरी नॉट TAG, हिंगाची एकेडमी जर जातली, हांव होल एंड सोल आहा टू ब्रिंग द न्यू कामर्स. हांव म्हज्या बाबतींत जायतो वावर करता. इवन द सावथॉल पॅरीश हॅज फेलिसिटेड मी फॉर डुईंग so much for the youth. I've got a citation also and I will do it. हांव चड म्हजी हॉटेन धाडायना, बट आय एम ऑल आउट बिकॉज आमी सदां आसचे नात पालकार. आमचो एक पांव फोंडान आसा म्हणटा तसो. सो लेट द यूथ कम. इफ द तियात्र हॅज टू सर्वायव. हे भाशेन तर आमी सगळे म्हयन्याक 3 प्रोफेशनल तियात्र गायले. वॉट अबाउट द यूथ? हाव वील वी सर्वायव? आमी सगळे वयताले, मागीर तियात्र कोतलो कोण? गोंयांत तर तियात्र काबार जाताच, वयो ना. So to survive, we have to bring. There's lots of talents, lot of potential. Potential is there. I've seen lots of boys and girls are there who really perform well. तांकां तर आतां आमी दोन्नात ती बेजारतलीं, हेच कोत्ताय सगळ्यान आमकां चान्स. दे
say get lost, we don't want. I'm very happy. I'm poir वाचला तूं फाल्यां एक workshop करता for the youngsters. Theatre workshop. A theatre workshop, very good. I will come there, I will see, I will give you a few hours. You know, it's a good thing. This is what I do. Fati the Joyer, the Paroda Tane Tiyat Kelo. When I was free, I used to go there and try to show them the right thing, you know. Because work constraints asतात, त्यांचे timings late असता, हांव पयलो late काम करतालो. Now, because of these things only, I switched on to early shifts. So the theatre चुकता, इतले occasions चुकता. So I am always there. पयलो हेतू जावंक जाय academyचो भुरग्यांक नव्या भुरग्यांक आर्टिस्टांक हाडपाक टू ट्रेन देम. तें जाल्यार द एकेडमी विल बी फ्रुटफूल. नाल्यार कसलो फायदो एकेडमी आसून कांयच ना. कार्यावळ मुखार वता आसतना टोनी बाब आनीक खंयच्या एका कांताराच्यो 4 ओळी आमच्या ऑडियन्सा पासून. हांव सदांच सांगता म्हजी मेमरी एकदम वीक. हांव कांतारा म्हणटना हांव ना सदांच प्रॉम्प्टींग घेता आनी म्हजो इश्ट बाब एंड्रू तियात्रान हांव कसोच बी ना. हांव सकाळीं कांतार काडून दनपारां पासून म्हणून म्हाका कापस जाता. म्हजो इश्ट एंड्रू आसा जाल्यार. आनी हें कांतार हांव आल्वारीस अंकलाच्या तियात्रान गायतालो तेन्ना हांवें ट्रियो सोडलेले आनी आल्वारीस अंकलाक कांता दाखयलो. अंकल हांव एक सोलो म्हणटा न्ही बाबा म्हूण हीट म्हणून. वॉट आय वॉज पोर्ट्रेईंग देर पयलीं हांव लोकांक सांगतालो तेन्ना 25 वर्सां लोकांक तंदुरी म्हणटा ती खबर नासली. ओके. मडगांव सर्कला कडेन सांजचो एक तांबडो पड्डो लायताले कामत हॉटेला कुशीक आनी तंदुरी भाजताले. आय वॉज स्टार्टींग द सॉंग देर. लोकांक सांगोंक तंदुरी म्हणचें कितें तें अशें भाजता ते एक बायलेक. म्हाका दिसता एकूच वर्स उगडा सुतलो म्हाका. बट दीस वॉज वन ऑफ माय सुपर हिट सॉंग. एंड देन माड. हांव सदांच म्हणटा माड असलें कांतार कोंकणी पालकार येवंक ना. हांवें पयलें म्हटलेलें. मागीर जायते जाणांनी कॉपी केले आनी जायते जाणांनी त्या सब्जेक्टार म्हटलें. आनी एक कोणे सिंगरान माड कांतार म्हणलें सेम म्हजे भाशेन. पूण फकत ही एडीड समथींग दॅट आतां माडाक ग्रास म्हणटाय म्हण. ओके. दॅट वॉज माय सुपर हिट सॉंग. आय जस्ट सिंग वन वर्स. इट वॉज लॉंग बॅक बट it was very bad when the lady was cut into pieces and tandooriin bhajleli, you know. It was really sad. Modgaon Pone bazaran nodor mari tori सर्कला लागीं हॉटेल उकटें कोतात जातो सामोरी. बरें रुचीचें जेवण थंयसो रांदतात. उज्याचेर भाजता चिकन तंदुरी. न्हू एक काणी गोडल्या गोंडीन म्हाका उगड आसना. ओके. म्हणजे तियात्रिस्ट जावं कांतोरिस्ट जें कितें स्वत घडलां ताचेर तो उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता. तें पॉलिटिक्स आसूं ती कोणाच्या घरांत घडलेली घडणी आसूं जावं कोणाच्या जिवितांत कितें घडलां पूण जायते फावटी तो ताचें नांव घेनासतना ही घडणी मुखार हाडटा आनी उपरांत ती समाजाक समजता बाबा हें कितें. आदीं एक खंय मर्डर जालो जाल्यार सगळ्यांक ताचो वास रोखडोच पावनासलो पूण कम्युनिकेशन नासलें. ते म्हयने वर्सां पासून वेतालीं पूण लोक त्या विचारांत भितर मिसळ जाताले. आनीक जायते फावटी ते खंय तरी आपल्या शेजाराक घडलां अशें म्हणटाले. पूण आयच्या लेटस्ट टॅक्नोलॉजी उदेशी ह्यो जायते सोंपेपणी आमकां समजता आनी गोंयांत जायतें कितें वायट दिसपटें घडत आसा. तर तियात्र हो एकूच असो माध्यम जातूंतल्यान आमी आतांच कितें घडलें तें आतांच हाडटात. हें खरें? पळय खरें पूण हाडची गरज आसा हांव नको. कित्याक तूं सांगता ते कांतार येवच्या आदीं लोकांक सगळें कळटा आनी तरी पूण लोक कांताराक रावता आनी रावता. दॅट इज गूड ऑल्सो यू नो बिकॉज कांतार आयकोपाक आनी त्या सिंगरान कंपोजरान घडलां तेका लोक व्हॅल्यू करता. ही इज कंपोज्ड. इट्स अ नायस सॉंग. तूं म्हणटाल ते कांतारान नांव घेता. नांव घेवपाक भिरांत कांयच ना. हांव सदांच कांतार घडटना पेपर कटिंगा म्हणजे पर्सान घेवन भोंवतालो. ओके. बिकॉज नांव घेवंक वी नेवर फियर्ड. सत्य सत न्हू. आनी येस तूं म्हणटा ते भाशेन गोंयांत कितें घडटा तें आमकां पयलें कळटा. गोंयांत कळच्या आदीं आमी मागीर फोन करून अरे अशें जाल्यार तांकां खबरच आसना. लंडन कितें कळटा तें गोंयांत तांकां कळटा. ती आमकां फोन करता अरे बाबा लंडनाक अशें जाल्यार आमकां खबर आसना. सो इट इज यू नो सोशल मिडिया इज बिकम सुपरसॉनीक सुपर फास्ट. इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो. पूण या तूं म्हणटा ते भाशेन कांतार आतांच काडलें हय लोकांक बरें दिसता हांव हय व्हेरी फास्ट कंपोज्ड.
I have no this about it. It's a good thing. समज हांव कांतार काडटाना डायरेक्ट हांव कांता आनी म्हज्या जिवितान एका गांवान म्हणटा तशें कांतार हांवें केन्नाच काडूं ना. एका गांवान अशें घडले स्टोरीज नो फॅक्ट. आय स्टार्ट द सॉंग विथ समथींग डिफरंट. सो लोकांच्या हेतून कितें इंट्रस्ट येता अरे कितें जावपाचें देन आय विल टेल यू द स्टोरी एंड आय विल गिव अ एंडींग. ऑल माय सॉंग्स हॅव अ मेसेज, very strong message, and in most of the songs I bring God, the Lord, through God's thing. टॉमी बाब थोडे बहुत गजाली आमी मारल्यो. एक धांवती नदर लंडनच्या शारांत कितें घडटा ताचेर आमी मातसो नियाळ केला. तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो आनीक हे थोडी भासाभास आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुका आनी प्रुडंट मिडियाक चड देव बरें करूं. हो वावर तुमी कोत्तात ते पासत. आतां सांगलां देवान UK येवन पासून तूं हे इंटरव्यूज घेता. इट इज अ रियली गुड जॉब दॅट यू डुईंग. आनी हांवें इंटरव्यू दिला तो खास हांवें म्हाज्या काळजाचे कलायकतान दिला. नथींग कॉन्ट्रोवर्शियल. हांव स्वत उलयलां. कोणें आपल्या काळजाक घेवन बसचें न्हू वो रागार जावचें न्हू. हांव स्वत उलयलां आनी जरी तर कोणाक दिसता हांव स्वत उलोवंक ना जाल्यार म्हाका फोन करून सांगचें. आय विल टॉक टू हिम. ओके, थँक्यू वेरी मच. इतल्यानूच टॉमी आफोन्सो सांगताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशीं 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना दिवस जालें साहेब. आनी आतां तर सुटी पडल्या. तुमी आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां. वाव, कितली बरी शाळा. ह्यानी कितें रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा. गोवा पुलिसा कडेन. सॉरी काका. सॉरी बिरी कांय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा? आमी येना घरा. आमी शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवान जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या
दमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशी आसा रे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.